गोंयांत सध्या सुनीता सावंताची सडन ट्रान्सफर जी जाल्ली आसा पळय, काँग्रेस पार्टी हेच्या अध्यक्ष म्हणून कशें कितें? आमी जेन्ना पळयलें की सडनली मिडिया रिपोर्ट्स अशी आसा की वायरलेस मेसेज आयली आनी तिची साऊथ गोवा SP जी आसा तेजी ट्रान्सफर जाली. आनी काल एका नामनेच्या मिडिया हावजांतल्यानूय ती फ्रंट पेज न्यूज मारिल्ली. ताज्या उपरांत आमी आमचें रिएक्शन सुद्दां दिना. म्हायती आमकां अशी मेळ्ळ्या की बजरंग दल साऊथ गोवान ज्यो एक्टिविटी करता किंवा ज्यो तांच्यो मिटिंगो जाता हाजेरकूय त्या SPन एक वायरलेस मेसेज दिल्ली सगळ्या स्थानीक पुलीस स्टेशनाचेर की बजरंग दलाच्यो कितें कितें एक्टिविटी जाता किंवा बजरंग दलाच्यो खंय खंय मिटिंगो जाता हाजेर मातशें चतूर रावा आनी इन्फॉर्मेशन दिया. हें सांगलें म्हणून साऊथ गोवा SPची ट्रान्सफर जाली. आतां म्हाका मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय, आमकां सोर्स इन्फॉर्मेशन अशें मेळ्ळा की बजरंग दलाचो जो तांचो गोंयचो जो इन्चार्ज ऑर वॉटेवर यू कॉल इट तो मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसार आसा मरे. तो मुख्यमंत्र्याचो OSD म्हणून आयकला आमी. म्हाका म्हायती अशी मेळ्ळ्या की आज गोंयचे जे मुद्दे आसात, आज लोकांक भुरग्यांक जॉब ना, आज प्रत्येक 33 वरांचेर एक गोंयकार मरता. आमी पयर आरंबोल पळयलें की एक गोंयकार इलिगेलिटी करपाक गेलो थंय ताचो खून जाता. आज आमी पळयलें की एका महिलेचेर गँग रेप जाता. आमी आज पळयलें की आज मर्डर वाडल्या, ड्रग्स वाडला, प्रॉस्टिट्यूशन वाडल्या. बार्देस तालुक्यात आमी पळयलें 5 दीस उदक नाशिल्लें. एका सायडीन उदक ना लोकांक, मुख्यमंत्री सांगता उदक कमी वापरा. दुसऱ्या सायडीन आमचे जागे जमनी भाटां बेसां सगळीं विकून आनी काबार केली. आज आरोग्य क्षेत्रांत तुमी खंयच्याय हॉस्पिटलांत वचात थंय आज आमकां फॅसिलिटी ना. सो हे सगळे मुद्दे जे फेलियर ऑफ दीस BJP गव्हर्नमेंट जे जाल्या ते खंय तरी डायवर्ट करपाक एक नवें षडयंत्र चालू आसा म्हणून म्हाका अशी इन्फॉर्मेशन आसा. जे शिवजयंती आतां येवपाची आसा त्या शिवजयंतीक हे बजरंग दल धुमाकूळ घालपाचें आसा म्हणून म्हाका कळ्ळा. अरे शिवजयंतीक छत्रपती शिवाजी महाराज हे कोण आशिल्ले, छत्रपती शिवाजी महाराजाचे विचार कितें हे पयलीं आमी समजून घेवपाक जाय. न्हय की आमी शिवजयंतीक वचून धुमाकूळ घालून थंय टेन्शन क्रिएट करतले, कम्युनल टेन्शन. म्हाका दिसता प्रत्येक शिवप्रेमी, प्रत्येक शिवाजीचो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो प्रेमी आनी म्हाका दिसता आमी समजून घेवपाक जाय की छत्रपती शिवाजी महाराज हे सगळ्या लोकांक घेवन मुखार वचपी अशे शूरवीर आमचे महाराज आशिल्ले. हे BJPक संवय आसा की खंय तरी असल्या इश्यूक घेवन डायवर्ट करपाचो प्रयत्न हो सदांच आमी पळयला. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान चतूर रावपाक जाय आनी असल्या ह्या BJPच्या आणि RSS आयडियोलॉजीच्या वृत्तीक आमी बळी पडपाक जायना. CM has given a statement today की we should follow the path of the Mahatma Gandhi. तुमकां दिसता की the government following the path of Mahatma Gandhi? अशें समज जर मुख्यमंत्री हांवें जर आयकूं ना, पूण अशें जर मुख्यमंत्र्यान जर म्हटलां जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक पयलीं विचारपाक जाय की तुमचे विचार कितें, ह्या BJP RSSचे विचार कितें. तोंडार फक्त ओंठार महात्मा गांधी असले म्हणून जावचें ना. अरे हांच्या ओंठार महात्मा गांधी आनी काळजान नथुराम गोडसे. नथुराम गोडसे म्हणटा तो RSS आयडियोलॉजीचो आमचो लिडर मरे. महात्मा गांधीक मारलो कोणे? 1948 30 जानेवारी 1948 आज हुतात्मा दीस. आज या देशाचे जाका आमी फादर ऑफ द नेशन म्हणटात बापू महात्मा गांधीचो कत्ल केलो. कोणे केलो? या RSS लीडर, RSS आयडियोलॉजीचो नथुराम गोडसेन केलो. ताणे 1944 सुद्धा 2 वेळा अटेम्प्ट केल्लो. ताणे महात्मा गांधीक मारपाचो प्रयत्न केल्लो सुरी घेवन, एकदा पुण्याक आणि एकदा मुंबईक दिसता म्हाका. थंय तो फेल जालो. पूण बापू इतल्या उक्त्या मनाचे विचाराचे आशिल्ले की तांणी ताका तेन्ना बक्ष दिलो. तांणी सांगलें की मनीस जर तर कितें वायट करता जाल्यार ताका चड ताका सजा दिवपाक जायना, ताका सुदारपाक आमी टायम दिवपाक जाय. पूण म्हाका दिसता महात्मा गांधीन जी RSS आयडियोलॉजी आसा ती तांकां कळ्ळी ना, ते केन्नाच सुदारचे ना. तांणी 30 जानेवारी 1948
ह्या महान लिडर ज्याने ह्या देशाक स्वतंत्र केलो ताचो कत्ल केलो. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान उलयले म्हणून जावचें ना. तुम्ही पयलीं स्पश्ट करात की तुमची आयडियोलॉजी महात्मा गांधीची काय नथुराम गोडसेची. बेश्टे भाशणां ठोकली आणि सांगले म्हणून जावचें ना. म्हाका दिसता खरेंच महात्मा गांधीचे विचार, महात्मा गांधीची आयडियोलॉजी हे घेऊन मुखार वचपाची गरज आसा. काँग्रेस पक्षान 26 जानेवारीक आमी अभियान लॉन्च केला, जय बापू, जय भीम, जय संविधान. कित्याक आज काळाची गरज आयिल्ली आसा. आज सत्याच्या मार्गान कोण वचना. आज तूं पळय प्रत्येक पावलाक करप्शन, प्रत्येक पावलाक फटींगपणा. या लोकशाही पद्धतीन निवडून आयिल्ले आमदार सुद्धा फटींगपणा करून गेले बरे. सो खंय उरले महात्मा गांधीचे विचार, खंय उरले महात्मा गांधीचे आयडियल्स घेऊन हे मुखार वतात. दुर्दैवाची गोष्ट ही आज गोंयान 2012 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान गोंयकारांक फटयले. सांगले की परिवर्तन जातले, परिवर्तना लागून बीजेपी सरकाराक निवडून हाडा, आणि गोंयकार बळी पडले. तांणी सांगले की कमळ फुलोवया. बीजेपीन कमळ फुलयले, पूण कमळ खंय फुलता, चिखलान रेब्यान फुलता. म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकारांक हांणी रेब्यान आनी चिखलान बुडयल्ले आसा. थँक्यू.